पाठ 4 आबोली. पहिले घरा मुखार आंगणांत रंगरंग्याळ्या फुलांची डॅश आसता बाग. दुसरे अशी फुलांची बाग आसप ही गोंयची डॅश परंपरा. तिसरे दारांतल्यान फूल झाडां मदीं डॅश हें एक म्हत्वाचें फूल झाड. कसलें तें? आबोली. चवथें आबोलेच्या फुलांचे जायते डॅश आसतात प्रकार, म्हटल्यार ती खूब भाशेची आसतात. पांचवें आबोलेच्या फुलांचे प्रकार म्हणल्यार रतन आबोली, पिशी आबोली, मोनी आबोली आनी पुर्तुगाली आबोली. सवें आबोल्यां मदीं डॅश पळयतल्याचें लक्ष ओडून घेता. कसले आबोले? रतन आबोली. सातवें रतन आबोली पळयतल्याचें लक्ष ओडून घेतात ताच्या डॅश लागून, रंगाक लागून. आठवें रतन आबोल्याचो रंग मनाक डॅश दिता, थाकाय. णवें रतन आबोल्याक डॅश रावन दिसता, पळयत. धावें पिशी आबोली रंगान डॅश, पिंकशी, तो तांचो रंग. 11वें पिशी आबोली लोक व्हडा डॅश लायतात प्रमाणांत, म्हणल्यार ती खूब लायतात. 12वें आबोले फुलाक डॅश नासता, वास. दुसऱ्या फुलां भाशेन आबोले फुलाक वास नासता. 13वें ह्या फुलाचो वापर धार्मीक, सांस्कृतीक आनी समाजीक समारंभां वेळार करतात. 14वें आबोली गुंथून ताचे वळेसर झेलो, फांती, आटी, सारें आनी सट करतात. 15वें हें सगळें करपाक केळीचो दोर वापरतात. 16वें केळीच्या दोराक डॅश अशें म्हणटात. कितें म्हणटात तेका? वावळी. 17वें गुंथपा खातीर सकाळीं तशेंच सांजे वेळार आबोली काडटात, तर आबोली दिसाक 2 पावटी काडटात. 18वें शिगम्या दिसांनी शिगम्या मेळांतले डॅश माथ्याक डॅश बांदतात, तर शिगम्याच्या दिसांनी शिगम्या मेळांतले खेळे माथ्याक मुंडासो बांदतात. 19वें तालगडी आनी तोणया मेळ सादर करपी गडे आबोल्यांचे गोड तकलेक बांदतात. 20वें तालगडी नाचपी असले तरेचें गीत म्हणत तालार नाचतात. 21वें आबोल्यांचो हार चड करून देवाचे मुर्तीक घालतात. 22वें आदल्या काळार शिगम्या दिसांनी मेळ्यांतले खेळे आबोल्यांचे हार घालताले. 23वें आतां कागदी हार शिगम्या दिसांनी वापरतात. 24वें बोकोड्याचीं पानां आनी झिली घालून आबोले फुलांच्यो सोबीत फांतयो घालतात. 25वें बायलो आबोले फुलांच्यो सोबीत फांतयो सण समारंभांनी, शुभ कार्यांनी तशेंच उत्सवाच्या वेळार माथ्याक माळटात. 26वें 70 तालुक्यांत शिगम्यांक घराघरांत करुल्यांचें पुजन करतात तेन्ना आबोल्यांच्यो फांतयो माळपाची परंपरा आसा. 27वें गोंयांतले हिंदू लोक धार्मीक कार्यांत भावार्थान आबोली वापरतात. 28वें क्रिस्तांव भाविकय देवाक आबोली ओंपतात. 29वें क्रिस्तांव समाजान रामाच्या आयतारा तरणे चुडीत आशिर्वाद घालपाक हाडटात, ताचे तेंगशेर आबोली लावन सजयतात. 30वें आबोलेचीं फुलां
निमण्या पासाक तशेंच निमण्या शुक्रारा गूड फ्रायडे जेजूचे आनी आंकवार मारयेचे मुर्तीक ओंपतात. 31 घराघरांनी सायबीण मांयची मुर्ती भितर सरतना तिका आबोल्यांचो झेलो घालपाची चाल आसा. 32 व्हंकलेक घरा भितर काडटना आबोल्यांचो झेलो बांदतात. 33 आदल्या काळार धुवांक आबोले वा रतन अशीं नांवां दवरपाची चाल आशिल्ली. 34 आज ह्या फुलाक म्हटल्यार आबोलेच्या फुलाक राजमान्यताय मेळ्ळ्या. 35 आबोलें फूल गोंय राज्याचें राज्यफूल जालां.